महाशिवरात्री मोठ्या उमेदीन दाबाजान सबन गोंयाभर मनयली जाता। दिवचल हांगासर आसपी लामगांव केव्स तशे बरेच फामाद, पूण हांगासर एक प्राचीन शिवलिंग हा, थिंगासरी लोकांनी मोठ्या थाटा माटान महाशिवरात्री मनयला। पळयात ही कांय क्षणचित्रां। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सर्वपुण्यवद्रपुत्रप्रियनयना सहस्र माता जय देव वंदनमूर्ति दर्शन माते मान कामना पूर्ति जय देव भगवती। इतिहास म्हणजे आम्ही लहानपणापासून पळयता। पहिली मातशी शिवरात्र जाताली पळय ती एकदम अशे भावीक म्हणजे कमीच भावीक येताले आणि तेन्ना एकदम जमीन हे मातशे सगळे ओल्ड हे असले ते आमी सगळे चेंजीस केल्ले आसा आणि आता पयलीकून लोकूय भरपूर येता हांगासर आणि 2 दीस प्रोग्राम चालू आसता आमचो। आदले दिसा आमचो भट जेवणी जाता आणि महाप्रसाद जाता आणि दुसरे दिसा सकाळी म्हणजे रातचो 12च्यान 12:30 सुरू जाता अभिषेक चालू करपाक। ते दिसभर दर्शन घेता सगळे लोक, अभिषेकूय एका वटेन आणि एका वटेन दर्शन घेता, एका वटेन अभिषेक चालू आसता। हो आमचो 4-4:30 मेरेन चालू जाता आणि लास्ट 4:30 आमचो अभिषेक सोंपता, महाअभिषेक जाता। महाअभिषेक जालो काय समाप्ती जाता, त्याच्या उपरांत महाआरती जाता। आता चालू जातली थोड्या वक्तान आणि मागीर सगळ्यांनी दर्शन घेवपाचो एक प्रोग्राम आसता। 2 दीस प्रोग्राम चालू आसता आमचो। इतिहास म्हणजे आमच्याकून पयली जाणटे आसा पळय ते सांगताले की हांव म्हणजे आमचे जाणटे आजा पणजे तेंच्याकून म्हणजे लागीं म्हाका दिसता ते 2-2.5 हजार वर्सां पयलींचो कितें तरी इतिहास आसा आणि तेन्ना अशे लोकूय तितले म्हणजे जागृत देवस्थानां तितली नासली आमची हिंदूंची। आता कशें आसा हिंदूंची जागृत सगळी देवस्थानां जागृत जाली आसा, लोकूय भरपूर येता, प्रसिद्धात म्हणजे सगळ्यांचो प्रसिद्धात गावता सगळ्यांक आमकां हांगासर लांबगोच्या लोकांक सगळ्यांक आणि सगळे लोक येवचे लांबगांवान। हे इतिहासाक म्हणजे आमचो सबंद म्हाका दिसता वर्ल्डाकूय आसा, मॅपाचेरूय नांव लामगांव केव्स म्हणून बुद्धाक तो इतिहास आसा। हे आसा म्हणजे आता सरकारान हे जे मॉडिफिकेशन जे केलां आमी पळय ते सरकाराच्या आदाराचेरूच केलां आणि आमकां ह्यान फुडें बीन कितें आसा, फुडें वयर सगळें लिकेज जाल्लें आसा तर बीन पुरातन खात्यान तेंच्यांनी मातशें येवन तेजेर कितें तरी पॅकेज अशें कितें पावसान हांगासर सबंद पाणी भरता म्हणजे अशें लिकेज येता, दोशी सायडीसून पाणी भरता भितर म्हणजे सायडीसून पावस जास्त पडलो काय सगळी जमीन बिमीन सगळी ओली जाता। आमकां एक रिक्वेस्ट आसा की थोडे गव्हर्मेंटान ही आतां जी फुटपाथ हे आसा पळय ती सगळी गव्हर्मेंटाच्या हेजेर केल्ली आसा आणि ह्यान फुडें आनी थोडी मदत जावची म्हणून आमी मागता हेजे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन। आमकां सगळें तें जतन म्हणजे सेव करून दवरूंक जाय आमचें, कित्याक लागीं मायनिंगूय लागींच आसा आमचें आणि हे पुराण खातें हे हांगा लागींच आसा न्हू, कित्याक वर्सान वर्स आमच्या फुडल्या पिढीक सुद्दां ते तशीच हे जी शिवरात्र चालू आसा पळय ती तशीच फुडल्यांनी परंपरा सगळ्यांक फुडल्या भुरग्यांनी बीन चालू दवरची अशें आमची एक मागणी आसा सगळ्यांक। म्हाज्या कारकिर्दी प्रमाणे आमी जेन्ना हे आतां म्हाका तर आतां एक 60 वर्सां जाली, 60 वर्सांच्या कारकिर्दीन आमी पळयलां की हांगा म्हाज्या पयलीं लोक खुबशे पिळगे येवन गेल्ले आहा
तेज्या पयलींचें हें देवूळ हें म्हणजे पांडव घालिल्लें आसा पळय आमची हे वस्ती तेज्या पयलींची आहा ही. आनी हांवें अशें आयकलां की हांगा पयलीं पांडव हांगा येयले म्हणजे लामा म्हणटा तांकां कळ्ळें. लामा म्हणून एक ही जमात ही हांगा येयली आनी तेंच्यांनी हें सगळें हें देवूळ तयार केलें. आनी हाजे आतां खुबशे आमी आतां थोडेशे भुरगे तयार जाले आनी तेजे फुडें फुडें हळू तेजो आमी व्हडलो हेजो उद्धार करपाक सुरवात केली. कित्याक आतां सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका पयलींची जास्त अशी म्हायती पयलींची म्हायती म्हाजे कडेन जास्त अशी ना. पूण हांगा जेन्ना येयले हांगा खंय व्हडलें एक हें जावपाचें आसलें कितें की व्हडली दर्या जावपाचो आसलो. तेन्ना हांगा तें हें जेन्ना देवूळ तयार करताले तेन्ना कोण तरी आमचे हांगा सगळे सकयल ही शेतात न्हू शेताची जमीन. तेन्ना कोण तरी एक सक्काळी फुडें आमचे जाणटे लोक अशे आसले की सक्काळी फुडें नांगर घेतले बैलांक घेतले काय बडी घेतली काय येयले हेका जोताक गेले. ते अशें हीच वाट तांकां वचपाक शेतान सकयल देंवपाक हीच वाट. ते कितें ते हे जेन्ना ते काम करीत आसतना की तेंच्यान तो एक आवाज करता पळय हिरी आमचे ते जागा गोरवांक हिरी करून आमुडटात तशें तो आवाज जालो आनी तितक्यान ते भियाले. ती जमात आसली पळय ती कितें काम करताली ती जमात भियाली आनी ते हें सगळें सांडलें आनी ते पळय. आनी ताका लागून हे जो कितें फुडें कितें जावपाचें आसलें तें हांगा स्टॉप जालें. तेज्या उपरांत आतां हे आमचे बाय जाणट्यांनी फुडें तेंची ती ही सेवा करपाक सुरू जाली. एक आमचो रेडकर म्हणून आसलो रेडकर म्हणून एक तेणेन हें हांगा येवन ती सेवा करपाक तेजी सुरवात केली. रेडकर एक होबळे म्हणून एक आसली तेंच्यांनी सेवा करपाक सुरवात केली. आनी आतां आमचे फुडें ते भुरगे तयार जाले आनी ह्या भुरग्यांनी ती फुडें व्हडले कार्यक्रम हे घडोवन हाडटा. आतां हे पळोवंक गेल्यार सबंद हें कुळागर जमीन. आनी हेज्या फुडें कितें आतां फुडें जातलें पळय हे आतां फुडले हे सगळे फुडली पिळगी पळयतली. आमी आतां हे कारकीर्द पर्यंत हें पळयल्लें आसा. आनी आतां एक हळूच आमचे जे कावन्सिलर बी आसले पळय तेंच्यांनी अशें नासलें हें सगळें हें जंगलूच सगळें. हे कावन्सिलरान आमचो एक कावन्सिलर आसलो तेणी हें सगळें हें घालून घेतलां. हें सगळें एक नवीन हें सगळें तेणी करून घेतलेलें आसा सद्या. सारक्या